तुम्ही आज लोकभवनान येल्ले गव्हर्नराक मेळपाक लोकभवन आज आम्ही लोकभवनान येल्ले माननीय आमचे गव्हर्नर मेळपाक आनीक आमी हे CLP कालच्या दिसाक जेन्ना आमी एकठांय जाल्ले अबाउट certain decisions that need to be taken. One of the decisions that we took was that we have to convey to the Honorable Governor on the failure of this government, खास करून ज्या पद्धतीन आज पब्लिक सेफ्टी एनवायरमेंटल इश्यूज तेच पद्धतीन फिस्कल स्टेबिलिटी आणि आमचें गोंय जें एक लिबरल गोंय जें आमी सगळे म्हणटा एकठांय रावन जे पड आमचें एक गोंयची एक इमेज आशिल्ली ते हूंय ना हूंय म्हाका दिसता आज ह्या सरकारान पाड घातलेली आसा बेस्ड ऑन 11 points. फर्स्ट वॉज अबाउट द ब्रेकडावन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन इन पब्लीक सेफ्टी. आज ज्या पद्धतीन क्रायम्स मर्डर्स रेप्स हे सगळे वाडलेले आसा आनी ह्या सरकाराक पळोवंक ना कित्याक हो सरकार कोमिनाद आसा. दे आर हँड इन ग्लव्स विथ these people, with these criminals, and the police also has been weakened and the police itself are involved with several of these crimes. दूसरो पॉइंट जे पड आज ऑल अक्रॉस द स्टेट जेन्ना बर्च हाजी हें जेन्ना 25 ह्या नायट क्लबान मेले ही ट्रेजिडी कित्याक जाली त्याच पद्दतीन आज प्रिव्हेंटेबल ट्रेजिडीज ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा जो परिणाम आमच्या टुरिजम इंडस्ट्रीचेर पडलो आसा. इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स, एब्सन्स ऑफ फायर सेफ्टी क्लियरन्सीस हे मेन मुद्दे आनीक एक पिरियॉडीक सेफ्टी ऑडिट जे जावपाक जाय हे ऑडिट आज ह्या सरकारान केल्लें ना आनी म्हाका दिसता हेय मेन इशू अबाउट द सेफ्टी ऑफ गोंयकार्स एंड सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट. आज एनवायरमेंटल डॅमेज आनी कोल पोल्युशन ज्या पद्दतीन मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी is become a state within the state. And ज्या पद्धतीन आज मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी is carrying out coal activities without following proper ECs, without following any pollution norms. ही दादागिरी ही हुकुमशाही today is a state within the state because what is happening within मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी is a big question mark. आज जे करप्शन चल्लेलें आसा आनी हे कोण सांगता तेंगेले मंत्री आमदार of the corruptions, about the job scams, about the mismanagement, about scams in developmentaच्या नावान, about policy reversals. हे सगळे जरी तर चोयल्यार म्हाका दिसता एक क्रायसीस जालेलें आसा. फिस्कल आनी आमचे मॅनेजमेंट जरी तर आमी चोयले इकॉनॉमिक मिसमॅनेजमेंट. टुडे FRBM violations have been done, open borrowings have been done even to pay salaries. आनीक ज्या पद्दतीन आज चलता हें रीण आनी हे दुयेंस दोतोर प्रमोद सावंत आनी तेजे मंत्री हे सगळे वाडयत आसा हांकां पडोंक ना. हू वील रिपे वॉट इज द फ्युचर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. टुडे वी आर इन अ फायनान्शियल क्रायसीस. आज ज्या पद्दतीन अ लॉंग पेंडिंग डिमांड वॉज अबाउट रोड एक्सिडेंट्स. द वे पीपल आर लुजींग देयर लाइव्स डे इन डे आउट लायक मस्किटोज पीपल आर डायंग. द ब्लॅक स्पॉट्स आर नॉट बींग आयडेंटिफायड. Across the highways there is no medical facilities. 108s have failed. The जे traffic patrolling जावपाक जाय ते सारखे जायना. लोक मरत आसा and they are just blaming people saying that they are drunk and drive rather than that whether it is engineering, whether it is bad roads, whether हे खड्डे जे पडलेले आसा हे जायत आसा. नोव्हेंबरान 21 म्हाका याद जाता मुखेल मंत्रीन सांगलेलें की खड्डे सगळे बंद जाले. आतां आनी एकलो खड्डो आहा तोय 15-20 दीस कोण म्हणटालो की हे जातले मो काबार म्हण हे खड्डे केन्ना हे बंद जातले केन्ना बाबा रस्ते सारके लोकांक मेळटले. दुसरे अबाउट द टुरिजम गव्हर्नन्स अँड फेलियर. टुडे वी आर प्लेइंग विथ द लाइव्स ऑफ द पीपल. एवरीथिंग सीम्स टू बी अनसेफ रायट फ्रॉम द शेक्स रायट टू द आर सोशल हार्मनी. आनी हो प्रश्न म्हाका दिसता सादारण टुरिजम इज द ओनली इंडस्ट्री टुडे दॅट हॅज सम स्कोप फॉर गोवन्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ फंडींग. आज आनी एक मेन मुद्दो जो आमी ऑनरेबल गव्हर्नरा मुखार मांडलेलो आसा इज अबाउट देर इज नो ट्रान्सपेरन्सी टू द रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. दादागिरी चल्लेली आसा. नो इन्फॉर्मेशन इज बींग गिवन. दीस गव्हर्मेंट इज कंटिन्यू यू गो इन टू अपील आनी हो प्रोसिजर म्हाका दिसता जें आमचे काँग्रेस सरकारान हो कायदो हाडिल्लो
हो कायदो हूंय ना हूंय म्हाका दिसता तेजें डायल्युशन जाता. दे आर नॉट इंट्रस्टेड इन गिवींग इन्फॉर्मेशन टू एनी प्रेस बाव NGO एक्टिविस्ट एनीवन. आज हें चल्ल्यार देर इज अ ब्रेकडावन इन द डबल इंजिन. देर इज अ पॉलिसी क्रायसिस. Seems to be a failure in the Panchayat Raj institution, in the way land seems to be the main issue in the state of Goa, where every minister, every department seems to be looking at basically land department are wholesale in the under the disguise of private universities, under the disguise of other several projects. हे लँड पण आमगेले आमची जे गिरेस्तकाय आहा हे पाड घालपाक हो सरकार मुखार सरलेलो आसा. आमचे गोवा's identity is in a crisis. You can see a classic case today of unplanned decisions. Today a meeting was called for the formation of the 3rd district, and when we asked about the report that had to be given to us, this report we asked for the same report that was of November 23rd. हो रिपोर्ट आमी मागलोलो विधानसभेनूय आमकां तो टेबल करचो, आमकां तो स्टडी करपाक जाय. आजूय सुरवातेक आमी प्रश्न मांडले की आमकां वी आर नॉट अगेन्स्ट 3rd district, पूण वॉट इज द फिजिबिलिटी, वेदर it is going to have any financial constraint on the state of Goa, to what extent, whether there is pendency, what will be the effect of it, which are the places, what is the population, what is the census, which are the number of schools, all these things. But दोतरान कित केलां, दोतरान आज एक ऑपरेशन केलां. म्हणजे भुरग्यांक जेन्ना गायनेक एक दोतोर कोण कोता ऑपरेशन कोता, भुरग्यांक जोल्माक हाडपाचो प्रयत्न केला, उंगरी दिनासतना ऑपरेशन केलां. उंगरी दिवपाचें, पल्स चॅक करपाचो, ब्लड टेस्ट करपाचें, OT सारकें हो कितें एनिस्टेटिस्ट आसपाक जाय, सेवरल सगळें आसपाक जाय. पूण दोतोर कितें कोता, एकलो आपुणूच OT ऑपरेशन करूं म्हणून भायल्यांक विदाउट any thought. So we told him, we are not against you forming a 3rd district, but we have the right to study and the report on what and why is the 3rd district required, what is its implication on the other 2 districts. So without that, just shortcut करपाक, कित्याक फाल्यांचो दीस लास्ट आसा, फाल्यांचो लिस्ट सेन्सस 2011चो लास्ट आसा. सो तें करपाक तेणें आज ही बिस्ती फॉर्मेलिटीस एक आज ही आमकां आपोवन हाडलेले थिंगा. सो वी सेड दॅट यू कायंडली immediately give us the report so that we can study. So such type of decisions have been taken. We have no faith on this government led by Dr. Pramod Sawant, because if such type of decisions, and this is something that will be binding on generations to come, it will have political implications, it will have financial implications, it can have imbalance within the population. So all these factors, without studying, they are gai korun under trying to form a new district. So this shows their vision of this BJP government, that last minute they are trying to do this type of this. It's a complete mismanagement. आज माझे घर लोक येता म्हाका सांगपाक भरपूर प्रॉब्लेम जाता म्हण तांकां. फॉर्म भरता आसतना हें आसा तें आसा म्हूण सगळें दाखोवपाक पडटा. एक झोनींग सर्टिफिकेट हाडूंक जाय, मागीर सर्वे प्लॅन हाडूंक जाय, कंसेंट ऑफ द कोमुनिदाद ऑफ द ओनर जाय पासून. कित्याक चोय फकत म्हाजें घर कोमुनिदादीचें न्ही, इवन युअर ओन हावस कंसेंट हुसून हाडलें. आनी हें सगळें करून लोकांक त्रास जाता. आनी लोकांक फुडें हांवें सांगलोले पासून टेनंटेड लँड आसा ते, टेनंटेड लँड आसा ते कोमुनिदाद टेनंट लँड घर बांदले ते कितकोन कायद्यांनी म्हणलो ते रेगुलरायज करूंक जायना म्हूण शॅल नॉट एंटरटेन द एप्लिकेशन. सो आनी कितें उरलें. आमी कितें सांगतात, आमी कितें एडवायस दिल्लो तो आमी अमेंडमेंट मूव केल्लो ते उडयले भायर. आनी वयल्यान गेले दाखोवपाक मुख्यमंत्री वयतालो, फूल स्टेटीन वयतालो, सांगपाक काँग्रेस पक्ष आनी विरोधी पक्ष आहात ते सगळे तुमचेर एगेन्स्ट आहात, तुमकां काबार करूंक सोदतात, सगळे फोटो मारून इलेक्शनाक गेल्ले ते. आनी तुम पळय ते स्पीड कितले हाडले ते. म्हाजें घर हें करपाक कितें लॉन्च करपाक गांवान मुख्यमंत्री वयतालो, खंयचे मुख्यमंत्री वयता गांवान स्कीम लॉन्च करपाक. एक पाटी तो हेडक्वॉर्टर नाल्यार तो कॅपिटल सिटीन तो लॉन्च केलो, मागीर दुसरे पळयतात. पूण हे पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन आनी पॉलिटिकल अजेंडा आशिल्लो म्हूण तेजेर करताले. आनी आतां पळय कितें जातलें, लोक एप्लिकेशन करतले, ते पेंडींग उरतले, कोर्टाचे डिसिजन येतले आनी ते फोंड्या वतले. मागीर परत पॉलिटिक्स जातले, सांगतले आतां आमकां मत मानना जाल्यार काँग्रेसा मारले ते सगळे डिमॉलिश करतले. तूं आमकां आमकोडे
आमक एंग मारून रावात म्हणटले असले ते मांडणी तेंची BJPचे फॉरेन तुमकां जस्टीस न्याय दिवपा न्ही पारिकारान हाडलोले 2001 कितें जालें ते एप्लिकेशनाचे गेले एप्लिकेशन कितले रेग्युलर जाले काय ना मागीर 2016 रेग्युलरायझेशन एक्ट हाडलो हें सोड खंयचो भुमिपुत्र कायदो विथड्रॉ केलो म्हण 2016 एक्ट 8,300 एप्लिकेशन एक्सेप्ट केल्ले 10,000 रुपये लोकांचे गेल्ले म्हणल्यार 8 कोटी 30 लाख लोकांक गेले कोणाके रेग्युलर जाले आतां तिसरो कायदो हाडलो सो इलेक्शन येता तेन्ना लागीं पावता तेन्ना सद्दां कायदे हाडटात आनी दाखयतात आनी आश्वासन दितात पोतले आमी तुजे आनी कांय जायना ओके थर्ड डिस्ट्रिक्टाक सांगपा म्हळ्यार म्हाकाय म्हगेले केपें मतदारसंघ 5 मतदारसंघ येता आय एम इनफॅक्ट आय एम पॉझिटीव ऑफ दॅट थर्ड डिस्ट्रिक्ट देर इज नो प्रॉब्लम इन हॅविंग अ थर्ड डिस्ट्रिक्ट बट इम्प्लिकेशन कितें फायनान्शियल इम्प्लिकेशन कितें जे कमिटी फॉर्म केली तेजे रिपोर्ट आमी दाखयता आज म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरांनी मिटींग आपयल्या कॅबिनेटान पयलो घेयला इट वॉज ऑलरेडी डिस्कस इट वॉज एप्रूव्ड इन द कॅबिनेट जस्ट फॉर मियर फॉर्मेलिटीज आमकां आपयले आमी तांकां सांगिल्लें बाबा आमकां पळय रिपोर्ट दाखय रिपोर्टा बेजीस ऑन लेट गिव अस टायम टू स्टडी एंड देन वी वील सी वॉट इट इज बट हें ते करपाक सोदनाय थर्ड थिंग म्हळ्यार झूम इन आयडेंटिफाय ना कॅपिकोच म्हणून हांव चीफ मिनिस्टर सांगता देर आर सेवरल इश्यूज वीच हॅव टू बी कन्सिडर्ड सो हें जावपा ना की आमकां बाबा हाडले होत फॉर्मेलिटीज आमी मिटींग केली दाखयली आनी थर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर्म केली इन दीस वी आर नो ऑपोजिशन नायदर आय एम टॉकिंग अबाउट काँग्रेस पार्टी we are not in open not to have that touch district we want that touch district but everything has to be done in a proper way report कितालोले ते जाण जावपाले so this was a mere formality what the chief minister has done तशेंच आमकां गव्हर्नरा बरयले गव्हर्नर तुका सांगता तुका गव्हर्नर वॉज इन अ इम्प्रेशन गव्हर्नर आमगेल्या ऑनरेबल गव्हर्नर एक्सलन्सी के रोजी पिक्चर दाखयलें गोंयचे मेन 7 पॉयंट्स एंड इट वॉज डिस्कस ही वॉज इन अ टोटल शॉक तो म्हणटा आपण गोंय आय लव गोवा म्हणटो बरें गोंय म्हणटो बट जे सरकारान म्हाका स्वता गव्हर्नराक कितें दाखयलो आनी रोजी पिक्चर विच ही केम टू अंडरस्टँड नाव इज कंप्लिटली डिफरंट आय थिंक द ऑनरेबल गव्हर्नर वील डेफिनेटली लूक इन टू दीस पॉयंट्स अँड एक्ट ऑन इट एस तरी आमकां दिसता ओके आनी एक इशू म्हणजे काल तुमची CLP मिटींग जाली